कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाचेर विजय गोविंदाच्या वाजले। CPWD मॅन्युअल फॉलो केलें ना, टेंडर काढलें ना, कॅबिनेटान पार्टी नॉमिनेट केली। 4 कोटींची कला अकादमी रिनोव्हेट करूंक 56 कोटी विजयान इन्क्वायरी मागली। मंत्री गोविंद म्हणटा काम दितना प्रशासकीय त्रुटी उरल्या आसूं येता। चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाच्यो खंय फटाश्यो। मुख्यमंत्री म्हणटा काम बेगीन जावंक जाय म्हूण टेंडर नासतना दिलें। वो जो तुम्ही टेंडर दिलो विदाउट विथ नॉमिनेशन विदाउट 3 एनवलप सिस्टम वायलेट्स द CPWD मॅन्युअल। म्हणजे CPWD मॅन्युअल हा पेज 21 स्पेशलायज्ड वर्क आसतना टेंडर जावंकूच जाय अशें बरयलेलें आहा। एक गोष्ट सांगपाक सोदता की हो ताज महाल जो आसा पळय न्ही तो आज पर्यंत ब्युटिफूल आणि आज पर्यंत एव्हरलास्टिंग कित्याक आसा? कारण शहाजहान ताणेन ते केन्नाच कोटेशन इन्वायट केलें ना आणि म्हणूनच जवळ जवळ 390 वर्सां जाली हो ताज महाल तसोच आसो तसो उबो आसा। वाय कला अकादमीचे ताणें म्हणिल्लें आसा की चार्ल्स कुरिया हो कोण कितें आसा तें बरोबर आसा। I also respect to the Charles Correa. But the faulty design, I am firm on my statement की faulty design आशिल्लो। जर faulty design जर जावन आशिल्लो, why there are several years जाली, आज जवळ जवळ कितली म्हाका दिसता 60-50 वर्सां जाली, प्रत्येक वर्सा पावसान ते उदक भितर वचता। हे faulty design न्ही? बाय नॉमिनेशन बेसीस म्हणून टेबल आयटम दिलो, पास केलें। आतां हांव म्हणटा की इन्क्वायरी हातून जावंक जाय। सगळें तर सारकें आहा, द इन्क्वायरी जावंक जाय। यूज अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज टू इन्क्वायर। टिल दॅट टाइम फायनान्स डिपार्टमेंट शुड स्टॉप पेमेंट। कित्याक 4 कोटी रुपयान जाल्ली कला अकादमी 4 कोटी रुपयान जाल्ली कला अकादमी रिपेअर करपाक 56 करोड म्हणटा आणि 56 करोड कोणी म्हणले रे? 39 करोड म्हणून। अरे 56 करोड कोणी म्हणल्या? अरे तुझो स्टेटमेंट आहा, खंय 56 करोड? वाचून दाखयता मग। अरे स्टेटमेंट स्पीकर सर, तुझ्याकडे ऑफिशियली पेपर्स आसा, तू आताच म्हणटा। While the cabinet had approved almost 50 crores in the project. हे सगळं म्हाका कशें कळटलें? तुम्ही स्टेटमेंट ते वाचता रे राव। 90% of the structural work पेपराचेर हाडला सगळे काही गोष्टी पेपराचेर ज्यो सगळे काही गोष्टी हाडटात ते खरे आसतात। मिसगायड करू नका, तुझ्याकडे वॉक ऑर्डर आसा। तिके बेगीन तो विदिन अ इयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय आसलो म्हणून एजन्सी कडे व्हेरीफाय करून हे स्पेशल काम दिल्लें आसा। जाता तितके बेगीन कला अकादमी परत एकदा दिवपाक जाय। आणि वर्सान जर कंप्लीट करूंक तू सोदतालो, वर्स जावन गेले मरे, अजून जावना कंप्लीट। सर्रास नांव बदलपाच्या प्रकाराक आळाबंद हाडूंक गोंय सरकारान 1990 कायद्यांत दुरुस्ती करपाचें थारायलां। ज्यांचो जल्म गोंयांत जाला तशेंच तांच्या आवय बापूय वा आज्याचो जल्म गोंयांत जाला तांकांच नांव बदलूंक मेळटलें। मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत निर्णय जाला म्हूण कायदो मंत्री निलेश काब्राल मिडिया कडेन उलयलो। नांव बदलपाची प्रक्रिया फक्त न्यायपालिके वरवींच जातली। सेलडीड प्रक्रिया सोंपी करूंक खंय कायद्यांत दुरुस्ती विशीं विधेयक विधानसभेंत येतलें। खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले वेर पीपल वर मेकिंग एलिगेशन्स की नांव खंयचे खंय घेता म्हणून। सो तितून भितर 1990 एक्ट जो आशिल्लो तितून भितर पावर्स टू चेंज नाव विल बी गिवन टू द जुडिशरी आणि तितून भितर बदल हाडला की that person who will want to change his or her name will have to be first of all born in Goa, and number 2 either one of his parents or grandparents should be born in Goa permanently. आता पयली भाशेन हँडरायटींग बी ते जायना आनी लोकांक ते अंडरस्टँड जावपाक हँडरायटींग डिफिकल्ट जाता। So now we are changing that inventory proceedings by computerized statement, म्हणजे टायप करून त्यांनी दिवपाक शकता। इट वॉज नॉट देयर इन लॉ। सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी ह्यो आज कॅबिनेटान केल्या। सो आय हॅव टेबल्ड अ बिल एज लॉ मिनिस्टर विथ द अप्रुवल ऑफ द ऑनरेबल CM की आम्ही अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन एक्ट जे सेंट्रल एक्ट आसा वी आर आस्किंग टू टेबल द बिल इन दिस असेंब्ली विच विल बी पास बाय द असेंब्ली अँड देन सेंड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आता कितें चेंजीस जे आसा जे पयलीं कितें जातालें की आमी पळयताले की सेल डिडाचेर आमी बोटां लायतालीं आनी ते बोटां लावन ते दिताले आनी दुसरे फोटो लायतालो आनी थंय आसतना मागीर आमी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक वचून मागीर परतून थंब प्रिंट आमी स्कॅन करताले आनी फोटो स्कॅन करताले आनी 2 सेपरेट फोटो जाताले। सो दॅट वी आर ट्राय टू सिम्प्लिफाय आफ्टर गेटिंग इट हांगा म्हणजे बिल टू बी पास्ड इन द असेंब्ली विल गेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दॅट
द फोटोग्राफ कॉन्सेप्ट आणि बिल जे थंब इम्प्रेशन घालता वी विल टेक ऑल द थम्स इन द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन्स्टेड ऑफ पुटिंग बिफोर कित्याक आतां आमी ऑनलायन सबमीट करतात सो दीस चेंज वी वॉन्ट टू डू. 15 जुलयासावन 75 दीस 18 वर्सां पिराये वेल्या लोकांक कोविड बुस्टर डोस फुकट. आतां मेरेन 18 वर्सां वेल्यांक ₹300 फारीक करून कोविशिल्ड वा कोव्हॅक्सिनाचे बुस्टर डोस घेवचे पडटाले. आझादीचे 75चे निमतान मोदी सरकारान 75 दीस जाणट्यां खातीर हे बुस्टर डोस फुकट केल्यात. 2 डोस घेवन 6 म्हयने जाल्ल्यांक बुस्टर डोस घेवं येता. भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और आज़ादी के अमृतकाल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है. इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी, पहले भी कुछ लोगों ने लगाया लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था. अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा. दक्षिण गोंयच्या आदोगादांच्या संघटनेचे मडगांवां धरणे. मडगांवां ट्रायल कोर्टाचे बिल्डिंगेची परिस्थिती खंय सापूच गेल्या. जिवाक धोको म्हूण आदोगादांचो दावो. कायदो मंत्री निलेश काब्रालान तांकां मेळून वासपूस केली. कोर्टाचे बिल्डिंगेचे छप्पर काबार जालां. बिल्डिंगेक गळटी लागल्या. ह्या कोर्टाची परिस्थिती पळया मरे तुम्ही. रेनकोट पळय घातले तेणी, त्या रेनकोटाक बुराक आहा, सगळें उदक सकयल येता. कसली रेनकोट काडला, चीप रेनकोट हाडल्या आनी घातला ते वयल्यान. तेका परमनंट सोल्युशन जाय. परमनंट सोल्युशन इज रिक्वायर्ड फॉर आवर कोर्ट. Unless that is done, we will avoid coming to the court at all because it's not possible to work. There have been instances that the roof tiles has fallen on somebody. Senior citizens, litigants were coming inside. They have also fallen. Now the water has also entered the judge's chambers. So this is a matter of deep concern. So I request the concerned authorities to act on it. Act fast. Don't wait for a casualty to happen. It is like today, like they are all waiting for a casualty to happen over there. Now only once a casualty happens, we cannot act on it. So my only request is that the concerned officer should act as fast as possible. Regarding this building, it is only that we are refraining ourselves from entering into this particular premises. Nothing like that is going because the condition of the port is very shabby. If you see that false ceiling, if you see the false ceiling, water is actually pouring down from the false ceiling. This will be only for today? No, we will continue this agitation because there is a building there which is under construction. They have put up the plinth and the pile foundation and abandoned it. Now for the last 3 or 4 years it has been abandoned. This is not a demand. It is basic infrastructure that needs to be put in place to give us the safe working premises. This is where we work and we need to be ensured that we are safe where we are working. The Law Minister, Mr. Cabral, it is his concern and it is for him to take an initiative at the earliest to avoid any further deterioration of the building and inconvenience caused to the lawyers and the litigants. मेजर पोर्ट बिल लागू जायत जाल्यार दर्यादेग वाठार एमपीटीचे अधिकारा खाला येतले. दाबोळे एअरपोर्टाक लागून कांयच कामां करूंक मेळनात तशी परिस्थिती जातली. एमपीटी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी सारकी जातली म्हूण आमदार कार्लोसाची विधानसभेत शिटकावणी. पुलीस रिक्रुटमेंट स्कॅमांत वेल्या पावड्या मेरेन चवकशी जावची. होमगार्डांक कॉन्स्टेबला सारको पगार मेळचो. फायर ब्रिगेडींतले जॉब भरात. प्रमोशनां तडीक लावची म्हूण कार्लोस उलयलो. That the allegations in respect of 2 persons named there in the PSI recruitment were found to be true. Despite having failed in the physical test, these persons were allowed to attend the written test, and what is worst, they qualified with flying colors and in the merit list for being appointed as PSI. Who is the one who hated the team and comprised the team which conducted the physical test of these 2 candidates?
and what was the report made by them. Because unless there was a report, they could not have gone in for a written test. And if the videos have found that these people did not pass the physicals, then these people have made a false report. These people who comprised of that committee, which was overseeing this physical tests, they have to be held accountable. They have to be booked in addition to these two candidates who happily went to sit over there for the written examination, knowing they had failed. If these people who were in the committee have not given a false report, then my contention is that you have to find out those people at a higher level who managed it. Fire and emergency service, every colleague of mine has spoken about them. I have seen that from 2014, there are vacancies. Why are people not being promoted? People who have completed 11 years of service are not being given promotion. What will happen? They will retire and just fade away. Why not give them the chance? If we have those posts, you don't have to create them. Yesterday or day yesterday, we were hearing about the problems of the airport and the development, which is not possible because our town planning has no control over the airport authorities and FOGA, which is giving the permissions. This is going to happen on the coast, and you take my word, you watch what I'm saying. Even shacks tomorrow, because of election, it was not done, but tomorrow when the shack permissions have to be given, our government will have no control. It will go into the hands of the port authorities. If they say yes, then it will go. If it not, same way in the rivers. We have seen marinas in the river. If you and I want to make any development, they will say CRZ violation. They will say port not possible. If somebody else comes and lines their pockets, they will say this is good for infrastructure. They will say it's good for development. They will allow this. Trust me, what will happen? The major port authority, now which we call the Murmugam Port Authority, will end up being nothing more than the British East India Company. Home guards are performing virtually similar duties as police constables. In many cases, they even assist in the investigation of cases. It is but natural that they would expect their salaries to be brought on par with police constables and being given other incentives as extended to the police constables. I request that provisions in this regard be made for them also. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. बुधवारा गुरुपौर्णिमा जाली. गोंयभर शाळा, कॉलेजी, शिक्षण संस्था, धर्मीक आध्यात्मिक संस्थांचे गुरुपौर्णिमेचे सुवाळे. हिंदू संस्कृतीक अद्वितीय अशी ही गुरुशिष्य परंपरा. कोणाचो शिक्षक, कोणाचो वेवसायीक, कोणाचो आध्यात्मिक गुरु. गुरू कडच्यान मेळिल्ल्या ज्ञाना खातीर ताचे उपकार मानपाचो, कृतज्ञता उक्तावपाचो, फूल ना फुलाची पाकळी गुरुदक्षिणा दिवपाचो हो दीस. गोंयच्यो गुरुपौर्णिमा. आज आम्ही जे काही इन्सिडन्स बाहेर बघतो त्या सगळ्या इन्सिडन्सला फक्त दुसऱ्या धर्मियांचे लोक जबाबदार नसून आम्ही सुद्धा जबाबदार आहोत. आणि प्रत्येक पाळीमात्र म्हणजे अगदी किडामुंगीपासून, हत्तीपासून, वनस्पतीपासून तर व्यक्तीपर्यंत त्याची व्यावहारिक आणि आध्यात्मिक ज्या कारणाने होते ती व्यवस्था म्हणजे धर्म. म्हणजे आपल्याकडे आता एक छोटंसं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्याकडे तो जो वैश्विक नियम आहे तो प्रत्येक ठिकाणी लावला गेला आहे. म्हणजे आपल्याकडे प्रत्येक कर्माला धर्माचं रूप दिलेलं आहे. म्हणजे आता मी एक पुरुष आहे तर माझा एका स्त्रीकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो सुद्धा नात्यानुसार बदलतो. माझी आई आहे तर माझ्या आईकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन माझा पुत्र धर्म आहे, कारण माझा कर्म तिच्याविषयीचा पुत्र आहे. पत्नी आहे माझा तिच्याविषयी पाहण्याचा दृष्टिकोन जो तो पती धर्माचा आहे, आणि माझी जी कन्या आहे तिच्याकडे पाहण्याचा माझा धर्म हा तिला धर्म आहे. त्याच्यामुळे धर्म हा प्रत्येक कर्मानुसार बदलतो आपल्याकडे. म्हणजे आपल्याकडे असं हे काही नाही की बाबा हा म्हणजे धर्म, हा म्हणजे धर्म. आपल्याकडे जे कर्तव्य आहे ज्याच्यामुळे समाज व्यवस्था उत्तम राहणार आहे तो म्हणजे धर्म. आणि हा युनिव्हर्सल लॉ आहे असं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी म्हणते. म्हणजे हा वैश्विक नियम आहे खरं तर. चिऱ्यांच्यो बेकायदेशीर खणी चलयतल्यांक नोटीशी गेल्यात. सगळ्यांक फायन मारतले. 30 नोटीशी गेल्यात. कायदेशीर चलयतात तांकां चिऱ्याचे खणीक फेन्सिंग करचें पडटलें. मुख्यमंत्र्याची जाप. चिऱ्याचे खणीचे टुरिस्ट स्पॉट जाल्यात. भुरगे बुडून मरतात. 60तल्या 30 जाणांकूच नोटीशी कित्याक काय म्हणून मांद्रेचे जितान प्रस्न काडिल्लो. सगळ्यात पयलीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगल्या प्रमाणे जी इन्क्वायरी सुरवात केल्या तुवें, आतां म्हाका दिसता गोंयांत वचात थंय स्टोन क्वॉरीज आहात, म्हणजे खणी, चिऱ्यांचे खणी आहात, पूण स्पेसिफीक
हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक विचारूंक सोदतां की स्पेसिफीक तुयेनूच कित्याक आनी तुवें फायन मारल्या ती मारल्या एक्शन घेतल्या ती घेतल्या पूण 1 and 14 कमीत कमी 50 ते 60 कोव नजात आनी फक्त तुवें कित्याक काय तर तूं भुरगे पुडलेले ते याद आहा मरे ते हांव येता तेचेर येता तूं सांगता आसतना म्हाका तुवें कित्याक काय म्हणून तुवें तरी इचरोंक जाय हांव तेच आनी कोणी जाल्यार जातालें म्हाका बिकॉज सर हांव तेच उलयतां भुरगे थंय पडून हे जाले पळय न्हू कितले चार भुरगीं डॉन बॉस्कोची तुवें जाल्या ना हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की 60 जाण कोव नजा फक्त 30 लोकांकूच कित्याक फायन मारले मारता इल्लीगल मरे उरलेल्यांकूय मारता ते म्हाजे कोण नोटीस फक्त 30 लोकांकूच धाडल्या सगळ्यांक मारता उरलेल्यांची दिना प्री मॉन्सून मीट जेन्ना घेतली आमी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान सगळ्या ऑफिसरांक सांगलेलें की हे खणी आहा ते बॅरिकेडींग खंय तरी करपाक जाय म्हणून पळय आमकां NGT डायरेक्शन्स आसा तेज्या अनुसार मारल्या परत सांगता हांव आमी सगळ्यो उरलेल्यो ज्यो आहा पळय तितके इल्लीगल जे चलयता ह्या सगळ्या जाणांक नोटीस काडले वयतले आनी लिगली जे चलयता ते तेंचें काम आसा ताका फेन्सिंग करप हे तेंचें काम आसा स्वता मातशें इतकीच रिक्वेस्ट आहा बेगिनात कित्याक इन्सिडंट हालींच जून कंप्लीट जावन एक फॉरेनर आश्मे एक्सपायर जालो बुडोवन सो मातशें जाता तितके बेगीन हेचेर इन्क्वायरी हे करपाचें आनी एक्शन घेवपाची ना हांव इतलेंच म्हणटा थोड्याच लोकांक ती फायन घातल्या आनी ते बाबडे कोण टॅक्सी चलयतात खंयसर तरी बारीक काम करतात तांकां 10 लाख 15 लाख फायन मारल्या अरे फायन मारल्या शिवाय लोकांक कळचें ना ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी लिगल मारून लोकांचो आनी जीव दिवपाक पावना एक तर लिगल करात आनी ताका फेन्सिंग घालात पूण तेंच्यांनी खणी मारूंक ना एक दोग जाणी मारल्या कोण जालें तांकां सगळ्यांक येयलें आपल्या लँडान जर दुसरो कोण येवन मारता ताका खबर आसपाक जाय मरे तूं पयलीं मारपाक दिता आनी म्हणटा म्हाका खबर ना आतां पयशे मेळटा तेन्ना घेता अरे म्हाका खबर आसा एक कितें चल्लां तें ओनर येवन आतां सांगता म्हाका खबर ना कोणी मारलें ती म्हणजे तुज्या लँडान कोण कितें करता तें तुका खबर ना म्हाका सगळें खबर आहा ताकाच लागून म्हणटा कितें तरी एक्शन सगळ्यांचेर जावचें ती नाजाल्यार सगळ्यांचेर करपाची ड्रग्स डिलरांच्या नांवान बारीक सारीक पॅडलरांक धरतात भिकणां कशीं ड्रग्स धरतात मोठे ड्रग पॅडलर सापडच ना म्हूण आमदार आलेश सिकेरान विधानसभेत इशू काडलो मोठ्या ड्रग्स डिलरांक धरचें म्हूण चॅलेंज कांय पुलीस ऑफिसर खंय पुलिसेच्यो गाडयो घरच्या कामाक वापरतात मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण आलेक्साची मागणी I am telling you, Speaker, sir, the vehicles in the south are being abused by the senior officers. I demand that the Chief Minister looks into that. Police stations are running short of vehicles. During emergencies, they have to desperately look out for vehicles. But you will find officers using umpteen vehicles for themselves and their families. That should be stopped immediately, Speaker, sir. Yes. Every day you find in the newspaper, there will be a nice photo. Police constables surrounding a particular person saying that they have caught with drugs. Look at the quantities that are being caught with. Pathetic, peanuts of the police catching a man with a substantial quantity of drugs. The peddler cannot get drugs unless there is a supplier to that. Tell our police force to pay attention to identify those people. Those people are never caught. They're only catching the peddlers who are roaming with a couple of grams on the road. Yes, then they'll put on the paper, international value of this is worth so many crores of rupees. Again, it is just an eyewash. Get down to the crux of it. Show us guns that you can police properly. Catch the main culprits and not those small young students that are being shown. I have a request to the Information Department. वास्को शारांत यो वच करूंक आडखळ जावची न्ही म्हूण भाजी फळां विकतल्यांक पालिकेन पोन्ने बाजारांत सुवात दिल्या मात तांकां गिरायक जायना म्हूण पालिकेक हुस्को लोकांनी रिनोवेट केल्ल्या बाजारांत येवन बाजार करचो म्हूण उलो रस्त्यार बाजार करूंक बसतल्यांचेर खंय एक्शन जातली आयज ती सगळीं येयली आनी कॉपरेट केलां आमकां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की अशेंच आमकां लोकांनी जे कोण फुटपाटीचेर बसताय आनी ते फुटवाले जे कोण गाडी घेवन रस्त्यार आहाय तांकां आमकां सांगूंक सोदता की तेमी रस्त्यार रावची न्ही आमगेली आतां ड्रायव्ह स्टार्ट जातले आयजसून आमची कालसून चालू आहा आनी आमी फुटवाले आतां भितर थिंगा फुटवाले आहाय आमचे मार्केट बांदले थिंगा शेड घायल थिंगा ते फुटवाले आनीक विकान आमी भितर घातले कित्याक आमी तांकां सगळी वेवस्था केल्या फूट वेंडर जे कोण भायर आहाय तेमी भायर रावचे न्ही भितर येवचे कित्याक तुमच्याच खातीर आमी तुमचे रोड डिकंजेस्ट जावचे ट्रॅफीक फ्री जावची म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक भितर हाडलां सो तांचेय तांकां पोट चलोवपाचें आसा सो खंय तरी तांचो विचार करून ह्या मार्केटान येवन तांचे कडल्यान सामान घेवचें तांकां सगळ्यांक बिझनस दिवचो कित्याक ती सगळीं भिता
तांची सद्याक परिस्थिती अशी जाल्या की रस्त्यार लोक घेता अशें जालां. हांगा नाल्ल जावं तेल जावं भाजी जावं लोकल फ्रुट्स जावं गांवठी सगळें सामान हें सगळें सामान तुमकां एका जाग्यार हांगा मेळटलें. हे पयलींचे 60-70 वर्साचे पयलींचे मार्केट व्हेजिटेबल मार्केट पोर्तुगीज टायमाचे लोक पयलीं रस्त्यार बसून आसले सगळे आपणाच्या जाग्याचेर बसपाचें म्युन्सिपाल्टीन केल्लेली. हांव मागता वास्कोच्या लोकां लागीं मुरगांवच्या लोकां लागीं सगळ्या लोकां लागीं की तेंच्यांनी रस्त्यार बीन जे कोण फ्रुट्स विकता तेंच्या कडेन घेवचे न्हय स्पेशली ह्या मार्केटान येवचे. कितल्याशाच खेळांनी मनशांचें झूज लागता वेळ प्रसंगाक रक्तय येता जाल्यार धिरयांकच एनिमल क्रुएल्टी कित्याक दिसता काय म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दिनाचो आर्गुमेंट. धिरयो खंय गोंयच्या परंपरेचो भाग सरकारान धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हूण साश्टीचो खासदार मागता. आदी खंय दरेक फेस्ताक धिरयो जाताल्यो. धिरयो ज्यो आसा ती गोंयची परंपरा इज आवर कल्चर. आय मे नॉट लायक एवरी फीस्ट एंड ऑल देयर हैज टू बी धिरयो. Not that they have been stopped now. Only the corrupt people are making money. It is continuing. To me, I took Sankamaka. So it is continuing. I had brought a private member bill in 2009-10. It was thrown out, 10-11. देखून सरकारान तो हिंगा पास केल्ले. कित्याक दादले झगडटात रोखतात बायलो झगडटात. यू सी देम डोंट वॉन्ट फूड. स्पोर्ट्सान मोटरसायकल चलयतात ते थिंगा क्रुएल्टीनी आनी गोरवां बोले पावतरी रेडे आनी बैलां बोले क्रुएल्टी. वॉट इज द लॉ ऑफ द जंगल. वॉट इज चार्ल्स डार्विन्स थियोरी. स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स सर्वायवल ऑफ द फिटस. म्हणजे एवरी टायम बिफोर दे प्रोक्रिएट they always fight. And the strongest animal gets a chance. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.